आमकां आमचे महान नेते डॉक्टर मनोहर लोहिया यांची 109वी जयंती सेलिब्रेट करप, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आमी हांगा जमल्या। हो महान नेतो जो पयले फावटी गोंयांत येवन ताणें स्वातंत्र्याची कीट पेटयली आनी ताचे उपरांत सगळे गोंयकारांक उलो मारून आमचे वेगवेगळे मळाचे वेगवेगळे स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाले आनी तिणे खूब झगडी सत्याग्रह करून गोंय स्वतंत्र करून दिले। आमी तांकां सदी याद करता। हो महान नेतो त्याची जयंती सेलिब्रेट करपाक आमी सगळ्यांना जमल्या। आमचे फंक्शनाक आमी 23 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर आमचे पुतळ्याक डॉक्टर मनोहर लोहियाच्या हार घालून तांकां आर्गां ओपून जयंती सेलिब्रेट करतले। सायडीक स्मारक आसा थंय फुलां वाजले। तेजे भायर आमी सगळे फ्रिडम फायटर जे वेगवेगळे फ्रिडम फायटर वेगवेगळे संघटनेचे आसात। आमचे संघटनेचे अध्यक्ष बाब चंद्रकांत पेडणेकर जावन आसात, तेजे उपरांत बाब नागेश करमली, गुरुनाथ बाब केळेकार, पांडुरंग बाब कुंकळेकार, तशेंच आमचे मुकुंद बाब शिकरे, हे सगळे वेगवेगळे आमचे नेते ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक हांगा जमतले आनी तेंच्या हातीन समूह प्रज्वलीत करून आमी त्या सरावंडींग आमचे जे रिक्षावाले आसा, पायलट लोक आसा आनी टॅक्सीवाले आसा हांकां लागून स्पेशल कॅम्प दवरला। हो फ्री ऑफ कॉस्ट आसतलो। तांकां कित्याक पटकन हेल्थाची कॅर ते घेवंक वचना, दिसभर लोक सेवा करता पोट प्रमाण चलोवपा लागून। सो ह्या लोकांक आमी एक फ्री कॅम्प दवरला। तातूंत आसतलो आमचे कोहिनूर ऑपरेशन बाब आदेश काळोकर हांचे अंडर आमी सगळ्यांक दोळे तपासतले।